बरें घडीक तुका थावें जालां तुका एक दुस्मान आसा म्हूण. ताचें नांव सोयतान, लुसिफर, देंवचार, तो पातकी, वायट करपी फोटकिरो. ताका जिन्सा तरेचीं नांवां आसात पूण मुख्य मुद्दो तो हो. ताका खात्री करूंक जाय की तूं कसलीच उदरगत करोना म्हूण. कोणे पूण पळयलां की जेन्ना तूं थोडी भोव उदरगत करूंक सुरू करताय कसली पूण हल्लो तुजेर येता आनी मागीर तूं चिंतें बरें सारकें तें कोत्ता. म्हाका कित्याक वायट परिणाम मेवता. वय तूं जाणय आमी कितें सारकें कोत्ता तातूंत आनीक जीद आसूंक जाय. मागीर निमाणें तूं त्या संकटांतलो भार सरता. तूं एक जितूच जिकोना पूण तें चलतना तुका एक अनुभव मेवता. ह्या सातोलान एक सिरीज कोत्ता सैतानाच्यो मांडावली वयर. हांव ताका 4 सेशनांनी म्हजें दान मोन दिवंक सोदता अशें न्हय पूण म्हाका दिसता ताका किकोंत करप बरें न्हय. ताचें चड दान मोन दवरप भिरांतीचें पूण दान मोन दवरपूय न्हय हेंवूय भिरांतीचें. पावलून म्हटलां दोंचाराच्या वायटा चिंतनान आमी मान्यांनी विशीं आमी नेनार जावचें न्हय. देवान आयज सकाळीं ताच्या प्रस्तावान आमच्या व्हड राष्ट्र अमेरिके वयर उलोवप केलां. नेनारपणाच्या भिरांती वयर. नकळो जावंक जें कितें तुवें जाणो जावंक जाय. जर तूं नकळोय कितें करचें तें जाल्यार तूं कांयच करिना आनी कांयच करिना जावन आसा व्हड सगल्याकीन व्हड प्रश्न जो आमकां आसा. सैतानाक ओगी मनशार आवडटा. ताका तो लोक आवडटा जो रावता कितें पूण बरें जावंक आनी ती उबी रावन पळयतात तें जातलें वो ना तें. ती चिंतात कोणें पूण कितें करूंक जाय पूण तांकां केन्नाच चिंतून येना की तांच्यान तें करूं येता. आयज राती तुमी पळयतल्यात सैतान कसो तुमचे कशे फाटल्यान आसा तो. आतां हांव ताचे वयर आयज सकाळीं उलयतली पूण ताका एक प्रगती आसा. म्हाका दिसता की पयलो तो आमच्या मनाचेर हल्लो कोत्ता. काल राती आमी ताचे वयर उलयल्या आनी म्हाका दिसता ताका फावो तितें आतांयसाव दिलां म्हूण. तुजें मन झुजाचें मैदान. सैतान तुजें सवें भासाभास कोत्तलो. तो उतराक पासून दुसरोच रोग दितलो. तो तुका फोटी मारतलो आनी तुज्या एकूच हत्यार आनी सुरक्षा आसा देवाच्या उतरान. तूं तर सोद कितें तें नकलो जाल्यार तुज्यान फोट वळखूंक जायना. आमेन. आयज ह्या रुमान लोक आसा आनी लोक टेलिव्हिजनार पळयतात. आयकतात कसल्याय पूण माध्यमां उदेशी. CD, DVD पळयतात. इंटरनेटार प्रोग्राम पळयतात. आनी तूं फोटी सोत मानताय. तूं म्हणटाय हांव मानतां. चडशीं आमी सगळीं म्हाका धरून कितें पूण आसा जें आमकां सोत न्हय शें दिसता आमकां. तें कितें जें आमी अशेंच वाटेर आयकलां तसलें ते परी चिंतूंक आमचेर प्रभाव कसलोय पूण पडला. आनी जरी तें सोत न्हय तरी तें आजुनूय आमचेर कांय वाटांनी ताबो दवरून आसा. आमी लोकांचें कितें सोत मानतात. तूं जाणूय आमच्यान सोत मानूं येता की लोक आमचे विशीं वायट उलयतात म्हूण. सोत तें ती आमकां पोले पासून नात. आमेन. लोकांक आमचे बद्दल तितली उमेद ना जितली आमी चिंतात तांकां आसा म्हूण. आमेन. बरें तूं कितें चिंताय. तूं कितें म्हणटाय. म्हाका बरें लागना तूं म्हाका पळयताय बरी. तूं म्हजे लागीं कित्याक उलयना आनी तें ती तुका पोले पासून नान जशें परी. दुसरी सगळीं करतात ताचो हुस्को करचो सोड. दुस्मान कडल्यान तो फोटी आयकनाका आनी तूं फकत खात्री कर की तुका लोकां सगळें इश्टागत आसा. तुज्या कोण इश्ट आसात तें चिंती नाका. तूं खात्री कर की तूं कोणाच्यो गजाली वा खबरो करिना आनी कोण तुज्यो खबरो वा गजाली कोत्ता ताचें चिंती नाका. आमी सगळीं आमकां कितें कोत्ता ताचो इतलो हुस्को कोत्ता आनी उपरांत आमी करूंक पावना जें आमी करूंक जाय पळय तें देवाच्या उतरा सवें पाल दिवंक. तर काल राती आमकां कळलें की आमी सगळो वेळ देंवचाराक विरुद्ध आसूंक जाय. न्हय फकत आयतारा दीस सकाळीं थोड्याच मिनिटांक पूण सगळ्याच वेळार. जे भाग आमी ह्या सातोल्यान नियेलोंक सोदतात तांतलो पयलो आमी काल रात्री कबार केलो सैतान एक फोटींग. आयज सकाळीं म्हाका उलोवंक जाय तो कसो निसंटोन कोत्ता. निसंटोन कोत्ता. तो ताब्यांत घेवपी. तो तुका आपल्या ताब्यान घेवंक कोत्ता चोरपणां करून. आनी तो भावाचेरूय आरोप घालपी. दर पावटी तुजेर बोंकलान येता तोच तो देंवचार. जर तुका दिसता तूं अपराधी तो पवित्र आत्मो. पूण दुखेस्त खबर ती जायते पावटी आमकां अंतर कळना. देखून जायते पावटी पासून पवित्र आत्मा आमकां अपराधी थायरायता फर्मोण मारलेल्या पोरी आमकां तशें दिसता आनी आमी बसून रावतात वायट दिसोन. पूण ते फुडाराच्या निरोपाक. आयज सकाळीं आमकां उलोवंक जाय कसो सैतान आमचें
निसंटन करता आनी मुख्य वस्त जी तो निसंटन करूंक सोदता तो भावात. खरेंच अजापांच्यो वस्तू तुज्यान करूं येता तूं देवाक मानल्यार. तूं सामान्य लोकांक उजार करता. हांव आजुनूय अजापतां देव म्हाका कितें करूंक दिता ते विशीं. आनी कोणूच जावं नजो सामान्य वो सादो वो सोदांचो वो वळखीचो म्हजे परस ना. देव कोणाक शक्ती आसा ताका सोडून काडूंक वचना. तो पळयता कोण मेलता पळय तो पळयता कोण म्हणटलो तो वय आनी भावार्थाची पावलां मात्तलो तो. वान कोरीतकारांक म्हणटा तो जाणो जावन वचकोत आनी नेनार वस्तू संवसाराचे उजार करता बुद्धिवंताक घुसपांक. डेलिरियस बँडाचो मार्टिन स्मिथ आनी त्या बँडान आमच्या सांगाता प्रवेश केला गेल्या 6 वर्सांक. आमकां सग मेळला आमचे मदें आसूंक मागण्याचे फुडारी जे संवसारांतले व्हड म्हूण चिंता. आमचे मागणे करूंक आनी तांतले एक इस्रायल आनी पूण पाटी जाल्या थोड्या कॉन्फरन्सांक हांव आसताली कारण मार्टिनान गोवायकी दिली की तो संगीत नापास जालो म्हूण. आनी हांव इंग्लिशीन नापास जावंक मातशी चुकली म्हटल्यार जाता. आनी हांवें चिंतलें आतां आमी हांगा आसात. तो तुका मागण्यार मुखार वता आनी हांव तुका शिकयतां. आनी तो आपल्या विशयान नापास जालो आनी हांव मजान. पूण देवान तुका हाचे परस व्हडलो प्लॅन केलो जो तूं नकलो. जर तूं देवा खातीर कितें करूंक सोदता चड करून तो तुज्या सोबादान ना जाल्यार तुका भावार्थ आसूंक जाय. म्हणजे जेन्ना देवान म्हाका आपयलें शिकोवंक बायबलाचें उतर आनी हांव नकलो आसली. कितें करचें तें. हांव त्या वेळार लुतेरा इगोर्जेन भाग घेतालीं. म्हज्या पॅस्टराशी गेली आनी म्हटलें जर कोणी बायबलाचें उतर शिकोवंक सोदता तें कशें कोत्तलें. आनी ते भाशेन हांवें सुरू केलें. ताणें म्हाका सांगलें जुवाचें पुस्तक बरें म्हूण सुरवात करूंक. आनी हांवें एक बायबल घेतली आनी हांवेसर पयलो सुरू केलो आनी 12 अस्तोऱ्यो आसल्यो आनी आमी मुखार गेले हांव. आनी हांव कांयच एक नकलो आसली. वाटेर हांव शिकली पूण हांवें भावार्थान पावल घातलें आनी इतलीं वर्सां हांवें म्हजो भावार्थ थीर दवरला आनी देंवचाराक म्हजो भावार्थ चोरूंक दिवंक नाका. आनी म्हाका जाय तुवें आयज जाणो जावं की तें जें तूं आयज सोंसता वो तूं कितें जातलें म्हूण रावता पूण तें आजुनूय जावंक ना. आनी देंवचार तुका फोटी मारता आनी तुज्या काळजाचेर दोबाव घालता आनी तो तुजे विरुद्ध येता. तो तुज्या भावार्था फाटल्यान आसा कारण भावार्थ नासतना देवा खोशी करी नेजो. आनी ते जे ताचेशी येतात सोत मानूंक गरज की तो आसा आनी तो आपल्याक सोदून काडटा ताका इनाम दिता. न्हय केन्नाय सोदूंक येता. न्हय ते जे ताका पर्वता वयर सोदतात आनी वॉलान पावतच ताका विसरतात. पूण ते जे ताका खरेंच सोदतात तो तांकां इनाम दिता. आनी म्हाका बरें दिसता जें देवान आयज सकाळीं म्हटलां. ताणें वर्सांची वर्सां मागणें केलें आमच्या देसा पासत आनी दर एक शहरान जातून आमी वेता. आनी तरी तूं खबर आयकल्यार तुका दिसता की परिस्थिती वोदीक आनी वोदीक बिगडत वेता म्हूण. पूण तुका खबर आसा आमी कितें जाता तितल्यानी मुखार वचोंक जाय. आनी म्हणूंक जाय देव विस्वाशी. आनी हांवें मागलां आनी ताणें म्हजें आयकलां. आनी देव काम कोत्ता. आनी चिंती नासतना अकस्मात. तूं जाणूय ते परी देव केन्नाय चलता. केन्नाय लुवान आनी तुका थोडें दिसता पूण केन्नाय तुज्या जिवितान अकस्मात हे परी वाव तो देव आसलो. म्हणजे हांवें पळयल्यात बायलो ज्यो देवाचे पात्यो नासली 25 वर्सां घोवाचे सुटके पासत आनी ती आपल्या बोटाच्या नाखशेचेर म्हणून येता उमकोवताली तूं जाणूय हाचेर सांगाताक शिपकोन रावंक. आनी देरेपेंत अकस्मात सारक्या वेल्यार वावराद्याक न्हीद मेळप सारको निरोप सारक्या वेल्यार आनी जाणटोत न्हावना अशी साल्वार जाता. आनी सगळें बदलता. हांव खरेंच नकलो आसलें. हांव खंय आसपाची जर देव मायेरान म्हजी वाट सोडली तर. सैतानाक तुजो भावार्थ नपयत करूंक जाय. पयलो तो तुज्या मनार हल्लो कोत्ता. जर तें चलना तो तुज्या कुडीर हल्लो कोत्तलो आनी वो तुज्या वस्तूचेर. म्हाका जाय तुजे लागीं थोडे मिनीट उलोवंक तुज्या स्वताच्या कुडी वयर आनी तुजी भलायकी. तूं म्हणशी हांव मेंतर जाता म्हूण ही म्हजी जमात. आनी जाय जाल्यार हांव मेंतर जातलीं. तुजी कूड आनी तुजी भलायकी चड म्हत्वाची देवाक. कित्याक तुजे वरवीं देव काम कोत्ता. ताणें नोआ वरवीं आर्क बांदलें. ताणें दाविदा वरवीं गोलियाताक मारलो. आनी तो दादले आनी अस्तोऱ्यांच्या वंटांतल्यान प्रवाचन कोत्ता.
तो वेता गरीब गांवांनी आफ्रिकेक आनी इंडियेक आनी हेर सुवातांचेर ज्यो सांगून येचो तितल्यो गरजेक सांपडल्यात पूण तो लोकां वरवीं वेता. जेन्ना आमी देवा लागीं कोणाक आदार दी म्हूण मागता पयली वस्त आमी म्हणूंक जाय ती जर तुका म्हजो उपयोग करूंक जाय जाल्यार म्हाका गोमो दी. देवान फाटल्या कांय वर्सांक म्हाका शिटकावणी दिल्या तुज्यान वचून करूं येता तें तूं म्हाका दुसऱ्यांक कर म्हूण सांगो नाका. हांगा थोडी भोव चोत्रां आयली न्हय. आमकां सोराक जाय देवाक कोणाक आदार दिलो आनी कोणाक उदेशी. तुजे भलायकी विने सोयतान संवसारांतान चोरून व्हरत जे देणे देवान तुज्या भितर दवरलां. आतां तुजें देणें एक आत्मीक देणें जायत पूण तें तुज्या कुडी मांसांतल्यान उक्तापें जातलें. इस्रायलाक केदें देणें आसत कांतार म्हणोंक जर ताका बरें दिसना आनी तो इतलो दुयेंत आसा जाल्यार तांच्यान तें म्हणोंक हांगा येवंक जायना तेन्ना ताचें देणें चोरून व्हेलां. जर हांव फावो तितलें घोट आनी बरे भलायकेन नासली संवसाराची भोंवडेर वचोंक आनी हें बोगोर करीत रावोंक दर एक पावटी आमकां ही कॉन्फिडन्स आसची ना पूण शेकी आमकां टॅलिव्हिजन प्रोग्राम आसचे नात कित्याक तांतून म्हाका जायत्यो घडण्यो मेळटात. जेन्ना सोयतान तुजे कुडीचेर विरूद येता तो देवाच्या मंदिराचेर हल्लो कोत्ता कित्याक बायबल म्हणटा आमी तें मंदीर जावन आसा. वाचुया आतां कोरिंथकारांक चॅप्टर 6 वर्सेस 19 आनी 20. तुमी नकलोत की तुजी कूड सोगली मुनात म्हजी कूड. ताचें मंदीर तुमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सवे ठिकाण करून आसा. तुका एक देंगी कशी ती मेवला देवाच्यान आनी तुमी तुमचींच न्हय. तुका किमोत फारीक करून घेतला. वाव. विकतो घेतला किमोत दिवन आनी आपली खायल्यांत म्हणटोच देवाक तुमी महिमा दियात तुमचे कुडीन देवाक दिनवासात. आमेन. उपरांत जर तूं मुखार वाचल्यार ते वर्सांनी जे आमी वाचची ना थंय खबर करता देव कसो फारीकपण घेतलो जो कोणूय देवाच्या मंदिराक दुखयत जाल्यार. आतां आमकां सेंट लुईस एक इगोर्ज आसा. सेंट लुईसाच्या भितर शेलांत आनी ती एक आवटरीच सोमाजीक इगोर्ज आमी तोजवीत कोत्ता त्या आजूबाजूच्या लोकांक आनी त्या शेरांत आसलेल्या भुरग्यांक दिवंक जिवीत जे तांकां जिवंक फावो जाता. आनी जेन्ना म्हाका सयोग मेळटा ते इगोर्जेक वचोन म्हाका खूब प्रवास करूंक मेळना पूण जेन्ना हांव वेता आनी पळयतोच कसलोय सारको सांबाळ ना म्हूण हांव कोणाक म्हणटली तुवें तें कार्पेट साफ करूंक नाय तें दार सारकें करूंक जाय तुवें हें करूंक जाय तुवें तें करूंक जाय कित्याक म्हाका देवाचें मंदीर सांबाळलोलो जाय. आमी फकत हीत आनी फातर वो लांकूड आनी सिमेंटाच्या घराक रेस्पेद दिवंक नाका. आमी जाणो जावंक गरज आमी खरें मंदीर देवाचें वय आमी. आनी हो वेल घेता हाचे वय तुजे लागीं आनीक थोडे उलोवंकारान तुजी कूड तुजी भलायकी चड म्हत्वाची आनी जायतोच लोक आपले कुडीक चुचुऱ्यांचो अपमान कोत्तात. रस्त्यावेल्यो जेवणार जेवन सारकी न्हीद मेलोना जावन फावो तितलें उदक पियेनासतना सोशीन येचो तितल्यो चिंतना खाल जियोन चिंतून ती म्हूण एक सुपरमॅन वा सुपरवुमन आनी ताच्यान देवाचे सगळ्या भलायकीचे नेम मोडूंक जातात आनी कितें करून ती खेरीतूच तें करूंक सुत्तेली म्हूण. चलात आतां हांव खोशी एक मनीस हांगा खुशाल आसा म्हूण. म्हज्या जिविताच्या 10 वर्सांक प्रवचन करूंक म्हाका बरें दिसोंक ना. म्हज्यान तुका कितलें बरें दिसोंक ना तें सांगून येजो. आतां तूं जाणय दुसऱ्यो वस्तू चालूच आसल्यो. हांव जिविताच्या बोतलापा मोदें आसलेली ह्यो सगल्यो होर्मोन हुस्कोताय आनी छातयेचो कॅन्सर आनी हें आनी तें आनी दुसऱ्यो वस्तू पूण हांव तुका सांगता खरेंच म्हाका कितें वायट जालें त्यो न्यो वस्तू कुडीच्या दुयेंसाचो पूण मोनाचो नेट. फावो तितलो सयोग मेलोंक ना. पांय सोडूंक वेल नासलो. हांवें इसपा भायर जबाबदारी घेतलेली. म्हाका जबाबदारीची पुरी म्हायती नासली. म्हाका दिसलें हांवें सगळ्यांनूच मेंटर जावंक जाय म्हूण. हांव नकळो आसली काम वांटून दिवंक हांव नकळो आसली कित्याच्यान भायर रावंक.
जर हांव म्हणटा तशें तुवें करूंक नासलें तर तें सारकें करूंक नासलें. चलात आतां. हांव दोतोराशी वचों आनी तें म्हाका सांगोत हांव मोन नेटार आसा म्हूण आनी तें म्हाका राग हाडटलें कित्याक म्हाका आयकोंक नाका आसलें मोन नेटार आसा म्हूण. आनी हांव चिंतालीं ना. एका दोतोरान म्हटलें हांव ताच्या ऑफिसान सुमार 4 मिनटां आसलीं ती खरेंच एक आत्वींच ओस्तरी. म्हाका तें आवडोंक ना. आनी हांव तुजे लागीं बिलकूल सोत आसा. तें सांगता हांव इतली दुयेंत जालीं 10 वर्सां मायग्रेनाक लागून म्हजी तकली फुटली. हांव खरेंच गमो नासलीं कित्याक हांव कुत्तालीं. खरेंच अजाप आशा तुका कितेंय करूंक लायता. म्हाका आशा आसली प्रवचन करूंक आनी आशा मिनिस्ट्रीची आनी हें सगळें म्हाका म्हज्या एका दोतोरान म्हटलें तूं इतली जिद्द करताय की तुज्यान कित्याचेरूय जोयत वरो येता. जें दुयेंस तुका आसा पूण तें फुडाराक जाणवायचें न्हय. हांव सारकी न्हिदोन आसलीं. हांव चडूच धोंड्यांत आसलीं. म्हाका आनंद कसलोच नासलो. हांव हांसोन आसलीं. म्हाका आनंद हाडटा तसलें कांयच नासलें. हॅलो. हांव जालीं कामाची गुलाम. ह्या बिल्डिंगान म्हजे परी कोण आसात? जर हांव सुसेग घेवंक बसलीं जाल्यार म्हाका अपराध दिसो कित्याक म्हाका दिसो हांवें कितें करूंक पूंक जाय. चलात आतां. आनी त्यो सगल्यो वाटो चिंतपाच्यो सारको न्हय. आनी आत्व्योच. आनी त्यो सैतानाचे आत्यार. आमची भलायकी मारूंक. आतां म्हाका शेकी गमोन आयलें की हांवें सुसेग घेवंक जाय आनी हांव जेवपाचें आनी न्हिदपाचें शिकलीं. आनी म्हजीं भुरगीं आतां म्हाका चावयता चड करून म्हजे दोग पूत कित्याक हांव चडशें कालोख जातोच भायर ना. सोडून ही कॉन्फरन्सां चलतना. आनी म्हजो पूत म्हणटलो मॉम रस्त्याचे दिवे बेगीनच पेट्टले तूं घरा गेल्यार बरी. आनी तूं जाणा दीसभरां बरी आसता म्हणजे हांव उठ्ठा म्हाका बरें दिसता. अजाप म्हाका कितलें बरें दिसता तें म्हज्यान टीव्हीचेर काम करूं येता. आनी हांगा थंय धांवोन हें सगळें करूंक आनी देव म्हाका करपा दिता. जेन्ना म्हाका रातचें भायर रावोंक जाय करूंक काम जें हांव कोत्ता पूण हांव सांगता 5 वा 6 वाजतोच हांव थकतां. आनी मागीर उरलेली रात कोदेलीत बसोन सुसेगाद अशें. कोदेलीची थेरपी. आमेन. आनी त्या पासत हांव माफी मागोना. म्हाका सांजेचे 3-4 वरां जाय आराम करूंक सुसेगाद प्रश्न नासतना सुटावो करिनासतना थारावो घेनासतना आनी फकत कितेंय करूंक जें म्हाका आनंद दिता. आनी तूंय तेंच कर. आनी हें तूं करिनाय तर कितें जाता तुका शेवटाक वायट जावंक पावता. चलात आतां. तूं एक मातीर कशें दिसता. तूं शेवटाक रागान आनी दुखी जाता पळोवन हे सगलो लोक आपल्या जिविताचो आनंद घेता तो. चलात. तुमी म्हणटल्यात 4 वरां दर राती ते कोदिनीन बसोंक बरें दिसतलें. तुका खबर आसा हांवें निर्णय घेवचो पडलो तें करूंक आनी तें करचे पासत हांवें हेर जायत्या वस्तूंक ना म्हणचें पडटा ज्यो सत सांगोन म्हजो एक भाग तातूंत मिसळ जावंक सोदता. तूं तुजें गिन्यां उजार केल्यार तुज्यान भायर आसा तातूंत सगळ्यानूच मिसळ जावंक नजो फकत तुका जावंक जाय म्हूण. तुवें मेंतेर जावंक बंद करूंक जाय. सगळें तुवें जाणो जावंक गरज ना. सगळें मिसळ जावपाची गरज ना. थोडी भोव खालतिकाय आसूंक जाय. भायर थंय थोडो लोक आसा ते काम करूंक शकतात आनी तुजें परस सारकें. आनी तितलेंच न्हय जाणो हें अजापांचें. सत मानी नजो पूण खरीपणी लोक आसा जाच्यान तूं कोत्ताय त्यो थोड्यो वस्तू तुजे परस बऱ्यो करूं येता. आतां हें की खरेंच भिरांकूळ. आमेन. सुमार 3 वर्सां फाटीं हांवें एके सकाळीं म्हाका आरशान पळयलें. आनी अशें दिसो की जायतें जें थंय आदीं आसलें तें आतां नासलें म्हूण. म्हणजे जायत्यो वस्तू तूं जाणय थोड्यो हांगा थोडे हांगा आनी आनी फकत तें अशें दिसो. हें बरें न्हय. खरेंच म्हाका बरें दिसतालें हांवें सगळीच कूड मुडार केल्ली जाल्यार. जशें जर तुज्यान तें सगळें जें दिल आसा तें एकठांय करून हांगा एक गांठीक बांदून कातरून उडयल्यार. पूण हांवें चिंतलें तें घडये खरेंच दुखीचें तर. खरेपणी जें हांव तुका सांगता तें सद्यो खरेंच म्हजे लागीं उलयलो.
हांव थंय उबी रावन म्हाका पळयता आनी ताणें म्हटलें जर तूं खऱ्या मनान व्यायामाचो प्रोग्राम सुरू करिना, आतां म्हजें आयकात, जर तूं खऱ्या मनान व्यायामाचो प्रोग्राम सुरू करिना, तूं उरलेल्या प्रवासाच्या तिसऱ्या भागाक मजबूत आसपाक ना. आतां देवाक आर्गां, जेन्ना देव म्हजे थंय उलयता म्हाका फावो ती बुद्धी आसा तें करूंक, आनी म्हाका कबार करूंक जाय जें हांवें सुरू केलां. हांव बरी आसतलीं, हांव 66 आनी वर्दे वरोस पिरायेचीं, तर ही वोस भिरांतीची. भिरांतीची वोस ती म्हटल्यार 3.5 वर्सांनी हांव 70 जातलीं. हें अशें वो म्हणजे हांवें वचोन म्हजें मॅडिकेर कार्ड हाडचें पडलें कांय वर्सां फाटीं आनी तें म्हाका बरेंशें दिसना. पूण मुख्य मुद्दो तो हो, हांव म्हज्या जिविताचो 3 भाग जियेलीं. आतां हांव तुजे लागीं नीट उलयतां. तूं थंय 20 वर्सांचो आसतलें पूण एक दीस तूं म्हज्या इद्यादीचो जातलो. पूण तुवें आतां निर्णय घेवंक जाय तुजी परिस्थिती कसली जातली ती तुवें इदादीर पावतोस. चलात आतां हांव कांय लोकां लागीं उलयतां. ओ बरें, ताचो हुस्को उपरांत काडपाचो ना, तेन्ना घडयेक चड उशीर जायत हुस्को करूंक. म्हाका व्यायाम करूंक इतले वायट दिसाची पर्वा ना आनी कशें म्हाका खोशी ना जिमाक दिवंक सोमाराक 3 दीस म्हज्या वॉलेरींत. म्हाका किंमत दिवन विकतें घेतलां, हांव म्हजेंच न्हय, म्हजी किंमत दिल्या, म्हजें जिवीत आपयता. म्हाका ओतम्याचें देणें आसा आनी म्हाका देवा थंय उपकार आसा सांबाळ करूंक ह्या मंदिराचो जातून तो जियेता, ज्या वरवीं ताच्यान करूं येता काम जें ताका करूंक जाय ह्या संवसारांत. देखून हांव तुका सांगता, सैतान तुजे कुडी विरूद्ध येतलो आनी फकत इगर्जे वचोन आनी कोणाक तुजेर हात दवरूंक लावन सगळें सारकें जायना. सो तूं तुजोच अपमान करीत आसाय जाल्यार कोणाच्यान तुज्या माथ्यार हात दवरूं येता तुजे तकलेर एक केस उरो नासतना. आनी गरज ना हांव करता तें तुवें करूंक. तूं मागणें कर आनी देवाक तुका दाखोवंक दी. पूण तुवें न्हिदोंकूच जाय. तुवें उदक पिवंक जाय न्हय एक ग्लासभर कसलें कॅमिकल आसलोलें जें तूं दर पावटी गिवताय. हांव म्हणना दुसऱ्यो वस्तू आसल्यार कितें वायट जाता म्हूण, पूण तुज्यान ताचेर जियेन येजो. तुज्यान पुडिंगूच खायन येजो, तुज्यान कॅन्डी बार आनी पोटेटो चिप्स आनी बर्गराचेर जियोन येजो. गोठायच्या कानाचो एक बरो बूक घे, थोडी म्हायती प्राप्त कर, वाचप कर, जाणार जा आनी तुज्या रुचींक तुज्या फुडारा वयर रास करूंक दिनाका. आमेन. बरें, पूण हें बरें लागना, वय चड वायट. कशे भाशेन तें खा. तर तुमी कितलीं जाणां सजमतात, तुमची काळजी घेवंक जाय म्हूण तुमी सजमतात. हांवें कितलें हाडलां, ह्या बिल्डिंगान हांवें कोणाचेरूच बदलो पाडला. बरें आसा. चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. उपकार कर आनी मेळो choicemaya.org आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात दी आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्ताचो मोग परगटूं.